ती आयिल्ली पयर आमी तांकां एक लेटर केला थ्रू ADIच्यान की तांणी कॉन्ट्रॅक्ट सायन करचो आनी ती आयिल्ली की थोड्यो क्लॉजीस आमी घाल्या तातूंत एक घाला की आमी एक सेल्फ हेल्प ग्रूप जर सोडून दुसऱ्याक दिता जाल्यार तें पॉसिबल आसा म्हणून ती क्लॉज घाल्या सो ती क्लॅरिफिकेशन घेवपाक आयिल्ली. सो मागीर ताणें खुबशे इश्यूज रेज केले. सगळ्यांक ती एक दूख आसा की टेंडर केला, बातम्यो येता फाल्यां डिक्लेअर जाता आनी तशें कांय ना, अजून पर्यंत फूल प्रोसिजर जाल्लो ना. टेंडर जाला ही गोश्ट खरी. 5 जाण आशिल्ले टेंडराक, तातूंतले 2 जाणांनी प्रेजेंटेशनूय दिलां. सो ते सगळे स्क्रुटिनी बी जावन फूल टेबल बी कंप्लीट जातकीर आमी रेकमेंडेशन गव्हर्मेंटाक धाडटले. फुडें गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन घेता ताजेर अनावन्समेंट जातलो. आयकूंक येता की NGO टेक ओवर करून पळयता, म्हणल्यार तुमी दिवंक पळयता म्हणून. पॉसिबिलिटी आसा, कित्याक एक प्रोग्राम एडवायजरी बोर्डाची एक मिटींग आशिल्ली फेब्रुवारीन. ताचे मिनिट्स 12 मेक आयल्या, 12 मेक ताचे मिनिट्स आयल्या आनी त्या मिनिट्सान ताणें क्लियरली सजेस्ट केलां की आमी बरयल्लें की आमच्या गोंयांत सेल्फ हेल्प ग्रुपूच मिड डे मील दिता. सो ताणें सजेशन दिलां, तुमी पळोवंक शकता. हें सजेशन कितें आसा? सजेशन की ते NGO किंवा प्रायवेट कितें तरी आतां तांकां एक्सप्लोर करचें म्हणून. हें कोणें दिलां सजेशन? प्रोग्राम एडवायजरी बोर्ड, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. हां हां. ही 12 मेची मिनिट्स. पूण आतां हे कडच्यान तुमी एग्रिमेंटूय सायन करून गेल्यार पॉसिबली तेंच्या तुमच्यानी जाय जाल्यार दुसऱ्याक दिवपाक जाता पूण कॉन्ट्रॅक्ट. बेजिकली हो इशू आयलो कित्याक की पयलीं केन्ना तरी तुमकां खबर आसतलें, तुमी न्यूज धाडिल्ली की एके कडेन खंय तरी 4 जाणां भुरग्यांक मिड डे मील ना. सो थोडी एक दोन सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणपाक लागले आमकां ते दिवपाक पॉसिबल ना, डिस्टन्स वायज त्रास जाता, रेट वाडल्या शिवाय आमी करचे ना. सो आनी एके कडेन असो इशू जालो 1000 भुरग्यांक. आतां ते म्हणटा आमी अशें सांगूंकूच ना म्हणून, ते बरोवन कांय दिल्लें ना. सो जर भुरग्यांक सपोज दिना, 1000 भुरग्यांक दिना, त्या भुरग्यांक आमी कितें करचें? सो दुसरें ऑप्शन आमी एक्सप्लोर केल्लें ते सहकार भांडार बी तसले थंयच्यान कितें तरी ड्राय कितें तरी लाडू बी तसले भुरग्यांक दिवपाचे. भुरग्यांक कांय हांव उपाशी सांडूंक शकना. आनी हे प्रोग्राम एडवायजरी बोर्डान आतां हे आमी हाज्या पयलीं स्टार्ट केल्लो प्रोसेस आसा, पूण तातूंत आतां हे प्रोग्राम एडवायजरी बोर्डान हे सजेशनूय दिलां आनी ते आमचे कडेन कम्प्लायन्सूय मागतले. आमी एक्सप्लोर केल्या पॉसिबिलिटी काय ना ते. बरें, आतां डिसिजन कितें जालां? डिसिजन काय जावना अजून. अजून काय जालें? डिसिजन त्यांची मागणी कितें आतां सेल्फ हेल्प तुमकां मेळपा आयली, त्यांची मागणी कितें आसली सध्या? त्यांची मागणी आशिल्ली की टेंडर करून दुसऱ्या कोणाक दिवचें न्ही, आपुणूच करता आनी कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्सां करचो, अशी तांची मागणी आशिल्ली. पूण आतां कितें सांगलें तांकां? सांगता तुमी दिया रिप्रेजेंटेशन, हांव गव्हर्मेंटाक घालता. पूण आतां दुसऱ्यांक दिता जाल्यार तुमी प्रायस वाडोवन दितले ना, ना. सेम प्रायस? प्रायस आमी डिसायड करना. प्रायस सेंट्रल गव्हर्मेंट डिसायड करता. आमचो गव्हर्मेंट थोडे एक्स्ट्रा पयशे दिता. बाकीच्या स्टेटांनी प्रायस कमी आसता, पूण डिफरन्सूय आसा. डिफरन्स कितें जाता, बाकीच्या स्टेटांनी कितें दिता, शीत आनी दाळ दिता, रायस आनी दाळ ती दिवपाक सवाय पडटली, कित्याक रायस खूब आसा इंडियेन. पूण आमी गोंयांत दिता पळय न्ही, तो ब्रेकफास्ट दिता. तो चपाती, भाजी, पुलाव, तो हे त्या कॉस्टान, कुकींग कॉस्टान बसना. कित्याक आमी कितें दिता त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक, तांदूळ आनी गंव दिता. 50% तांदूळ, 50% गंव दिता. तो गंवाचें ते कांय करना, कित्याक तांकां डायरेक्ट आटा जाय पडटा चपाती करपाक. सो तांकां प्रॉब्लेम आसा. आनी चडसो प्रॉब्लेम आसा ते ट्रान्सपोर्ट करपाक, कित्याक स्कुलां कितें आसा सगळीं एकेच कडेन ना. आतां एकूच आमचें कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स आसा, 3-4 स्कुलां एकठांयूच आसा. थंय दिवपाक सामकें सोंपें, एक डबो हांगा दिलो, एक थंय दिलो. पूण थोडे कडेन कितें जाता, एका स्कुलाक एक डबो दिलो, 5-6 किलोमिटर फुडें वचून दुसरो डबो दिवचो पडटा. सो ते ट्रान्सपोर्टेशनाक तांकां मातशें म्हारग पडटा. सो ही आतां फकत हे डिलिव्हरी करता, पूण फूड सर्व स्कूल स्टाफ करता? मिड डे मील हें आसता, हेल्पर्स आसता प्रत्येक स्कुलान, डिपेंडींग ऑन नंबर ऑफ स्टुडंट्स, आनी ती सर्व करता. मागीर ती आयदनां बी निवळ करून रिटर्न करता. अशी कितले जाणां आसा न्ही गोंया भितर सेल्फ मिड डे मिल्स दितात? सेल्फ हेल्प ग्रूप 98 आसा, 98. आनी 9 कडेन PTA आसा. आतां खंयच्या एका स्कुलाची पेरंट टिचर्स असोसिएशन जर सांगता आमकां की आपूण कूक करून भुरग्यांक दिता, आमी तांकां दिता.
फक्त रिक्वायरमेंट आसता पळय न्ही स्कुलान किचन आसचें पडटा आनी त्या किचनाक FDA सर्टिफिकेशन आसचें पडटा आनी आमी तें इन्स्पेक्ट करता पयलीं किचन आनी तें करूंक शकता. सो नो PTA दिता 98 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा आनी ते सगळे सप्लाय करता. सर हेजे निर्णय आता केन्ना पर्यंत जावपाक शकता? निर्णय केन्ना जाता ना आमचे प्रपोजल ह्या विकान वतले. आमचे ते सगळे वर्कआवट करून कोण 5 जाणांतलो कोण टॉप आसा पळय न्ही ताचें रेकमेंडेशन गव्हर्मेंटाक वतले. फुडलें डिसिजन गव्हर्मेंटाचें आसा. तुम्ही म्हटले की स्टेट गव्हर्नमेंट बी तांकां कितें मदत करता म्हणून ते कितलो हय, अमावंट करता का? पयलीं ते ₹6.15 आनी ₹7.45 आशिल्ले आनी ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान ₹6.15 आशिल्ले ते ₹7 केल्ले आनी ₹7.45 आसा ते ₹9 सुमार केल्ले. ते आमच्या गव्हर्मेंटान ते वाडोवन प्रायमरीचे ₹8 आनी अप्पर प्रायमरीचे ₹10 केला. सो एक्चुली शेअर कितें जाता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो 60% आनी 40% स्टेट गव्हर्मेंटाचो. पूण गोंयांत इट इज ऑलमोस्ट 50-50. जितले सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता तितलोच पयसो स्टेट गव्हर्मेंट घालता. 51-49 काय 49-51 अशें कितें जाता. तो ऑलमोस्ट मॅचींग. म्हणल्यार तांकां बेश्टें रांदून दिवचें पडटा कसली हेंकां फूल पळयत जाल्यार फूल 100% हेंकां मदत मेळटा सेंट्रला कडल्यान 50 आनी स्टेटा कडल्यान 50. मदत मेळटा म्हणल्यार अशें एक म्हणल्यार तांदूळ आनी गंव हे अलॉट करता आमी आनी कुकींग कॉस्ट म्हणून हो ₹8 आनी ₹10 पर चायल्ड मेळटा कुकींग कॉस्ट. आनी तांकां ते तालुका गोडावनांच्यान ते लिफ्ट करचें पडटा आनी कूक करून जातकीर मागीर ते सप्लाय करचें पडटा.